मतदार राजा ह्या कार्यावळीत तुमकां येवकार। आयज आमी पावल्या मुरगांव तालुक्यांतल्या वास्को ह्या मतदारसंघात। मतदार राजा ही कार्यावळ तुमच्या मुखार घेवन येता अमेया अ डेरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज। मतदार राजा कार्यावळी वरवीं आमी सगळ्या गोंयच्या मतदारां कडेन पावतात, तांच्या मदीं एक जागृताय घडोवंक सोदतात, तशेंच जाणून घेवंक सोदता आनी जे कोण नोकळो तांकां जागे करूंक सोदतात की दरेक मतदारसंघान ज्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो त्यो पूर्ण जाल्या ओ ना। आयज हांगा वास्कोचे कांय मतदार जमल्यात, ते आपापल्यो समस्या कितें आसा जाल्यार म्हणटले, जावं जें कितें काम पुराय जालां ताची तोखणाय करूंक जाय जाल्यार तेंय करतले। फाटल्या 10 वर्सांक 15 वर्सांक 20 वर्सांक कांयच जावना जाल्यार ते सांगतले। तशेंच जर आमकां वेळ मेळटा भासाभास करून जाल्यार आमी हाजेरूय चर्चा करतले की फुडलो प्रतिनिधी कसो आसचो। वास्कोंत 2012 वर्सा 28,411 मतदार आशिल्ले, तातले 21,751 मतदारांनी आपलो हक्क वापरलेलो। 76.56% मतदान जाल्ले। खूब उमेदवार आशिल्ले, तातूंत जुजे लुईस कार्लोस अल्मेडा हो भाजपाचो उमेदवार 11,468 मतां म्हणल्यार 52.72% मतां घेवन जैतिवंत जाल्लो। आनी ताचे फाटोफाट जुजे फिलिप डिसुजा हो एनसीपीचो 6,978 मतां घेवन 32.08% मतां घेवन दुसऱ्या स्थानार उरिल्लो। ताचे फाटल्यान कालवाज अपक्ष रावल्लो 1,394 मतां। बाकीचे मोहम्मद शेख, आदम अब्दुल्ला जुम्मा, अमिनुद्दीन मुल्ला, स्टॅनली अल्मेडा, हमजन खान, ग्लूक डिसुजा, प्रशांत वस्त आनी जगदीश दुर्भाटकर असे कांय उमेदवार आशिल्ले, तांकां हजाराहून कमी मतां पडलेली। कार्लोस अल्मेडा 4,490च्या फरकान 2012 वर्सा जिखून आयल्लो। 1987 जेन्ना गोंय राज्य दर्जो मेळ्ळो, ताजे नंतर जे 40 मतदारसंघ जाले। 1989 पहिली वेंचणूक जाली तेन्नाच्यान ह्या मतदारसंघाचे एक वैशिश्ट्य म्हणल्यार हांगा आपालिपाचो खेळ चलता। आपालिपाचो खेळ म्हणजे सांगता तुमकां 1989 सायमन डिसुजा काँग्रेसीचो 5,045 मतां घेवन जिखलेलो, जाल्यार विल्फ्रेड मिस्किटा महाराष्ट्रवादी गोमंतकाचो 4,720 मतांनी दुसऱ्या सुवातेर आशिल्लो। फरक आशिल्लो मतांचो फक्त 325। हो जो सायमन डिसुजा जिखलेलो 89 आनी विल्फ्रेड मिस्किटा हारलेलो, ते चित्र आलटे पलटे जालें। विल्फ्रेड मिस्किटा 94 जिखलो एमजी तिकेटीचेर 6,460 मतां घेवन, आनी सायमन डिसुजा काँग्रेसीचो दुसऱ्या स्थानार उरलो 4,867 मतां सकट। मतदानाचो फरक आशिल्लो 1,593। हे दोगूय 1999 रावले ना। 2 नवे उमेदवार मेळ्ळे, जुजे फिलिप डिसुजा आनी राजेंद्र आल्लेकार। 99 जुजे फिलिप डिसुजा UGDPक जिखलो 5,691 मतांनी। राजेंद्र आल्लेकार BJPचो दुसऱ्या सुवातेर उरलो 4,183 मतां घेवन, मार्जीन आशिल्ले 1,508। जो राजेंद्र आल्लेकार दुसऱ्या सुवातेर उरलेलो तो 2002 पयले सुवातेर उरलो, आनी जो जैतिवंत जाल्लो जुजे तो दुसरे सुवातेर पावलो। राजेंद्र आल्लेकार जिखलो 2002 भाजपाचो 5,605 मतांनी। जुजे फिलिप डिसुजाक NCPच्या मेळी 4,509, फरक आशिल्लो 1,096। परते आपालिपा जातना जो जिखलेलो राजेंद्र आल्लेकार तो दुसऱ्या सुवातेर उरलो, आनी 2007 जुजे फिलिप डिसुजा जिखलो NCPचो 7,476 मतांनी। राजेंद्र आल्लेकाराक मेळी 6,864, मार्जीन आशिल्ले फक्त 612। तर आमी आतां जाणून घेवया ह्या मतदार राजा कार्यावळीत वास्कोच्यो अपेक्षा पूर्ण जाल्या वो ना त्यो। म्हजें नांव किरण नाईक, म्हाजो स्वतंत्र वेवसाय आसा। वास्कोन जेन्ना विधानसभेचे निवडणूक जाले, ताच्या निवडणुके उपरांत लोकांचे खुबशे काही अपेक्षा आशिल्ल्यो, जशे की मार्केटाचो प्रकल्प, जो लोकांनी खूब विचार केल्ले की एक सेंट्रली हब मार्केट जातलें म्हणून, पूण ते खंय तरी त्या प्रकल्पाचेर पाणी व्हांवून गेल्ल्या भशेन दिसून आयलें। पळयत जाल्यार आमचें स्कॅटर्ड मार्केट आसा। चिकन मार्केट एकी कडेन आसा, फीश मार्केट एकी कडेन आसा, भाजी मार्केट एकी कडेन आसा, आजून काय रेग्युलरायज टायप स्ट्रक्चर म्हणटा तो काय ना। लोकांचे खुबशे अपेक्षा आशिल्ले खंय तरी कितें बरें जातलें म्हणून, आजुनूय हो प्रॉब्लम कांयच सॉल्व जालो ना, आनी कितलींशींच वर्सां जालीं हो प्रॉब्लम आसा तसोच आसा। फाटल्या निवडणुकीक 2012च्या उपरांत लोकांक तर खूपच अपेक्षा आशिल्ले, कारण परिवर्तनाची लाट आशिल्ली आनी त्या परिवर्तनाच्या लाटाचेर खुबशे कितें बदल जातलो म्हणून, पूण हो शक्य जालो ना। लोकांचे आशा जी आशिल्ली ती तशीच उरली।
मार्केटाची देखरेख कोणा कडेन आसा, म्युन्सिपालिटी कडेन काय? मार्केटाची देखरेख जी आसा ती म्युन्सिपालिटी कडेन आसा, पण विधानसभेच्या आमदारा कडेन जी आशिल्ली अपेक्षा ती खंय तरी चिगळी गेली. प्रुडंटान हो जो उपक्रम सुरू केला मतदार राजा, ताज्या खातीर वास्कोच्या नागरिकाच्या वतीन हांव तांकां हुनहुनीत परबिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. 2012 कडेन जर आमी फाटल्यान वळून पळयत जाल्यार त्या वेळाचेर गोंयान एक वेगळीच लाट आयिल्ली आनी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार स्पश्ट भोवमतान विधानसभेन वेंचून आयिल्लें. त्या वेळार आमकां वास्कोकारांक दिसतालें की खुबश्यो आमच्यो ज्यो समस्या आसा, ज्यो अडचणी आसा त्यो पयस जातल्यो म्हणून. पण ताजो जर आतां आमी आढावो घेत जाल्यार खुबश्यो आमच्यो समस्या ज्यो आसा तश्योच उरल्या. तातूंतले एका मुद्द्याक हांव हात घालपाक सोदता, तो म्हणटा तो आमच्या वास्को शहरान जावपी प्रदुशण. प्रदुशणाची ही जी समस्या आसा ही इतली गंभीर आसा की गोंय प्रदुशण नियंत्रण मंडळान सुद्दां हालींच दाखोवन दिल्लें आसा की वास्को सारकिल्ल्या शहरान खऱ्यांनीच ह्या बंदरांतल्या कोळशाक लागून प्रदुशण जाता. पण ताजे नंतर सरकारान जी पावलां उबारपाक जाय आसली, जी गंभीरताय दाखोवपाक जाय आसली, ती खंय तरी दाखयल्ली ना. आतां नगरपालिकेन हाजेर ठराव पयलींच घेतिल्लो आसा की प्रदुशण बंद करचें म्हणून. ताजी आजून पर्यंत कार्यवाही जावना. ताजे नंतर आमचे पर्यावरण, गोंयचे पर्यावरण मंत्री आसा, पर्यटन मंत्री आसा राजेंद्र बाब आर्लेकर हांणी जेन्ना नगरपालिका सभागृहांत जेन्ना जाहीर ओपन बसका घेतली आनी सगळे अधिकाऱ्यांक आपयल्ले, त्या वेळार सुद्दां आमचे पर्यावरण मंत्री आर्लेकरान तांकां शिटकावणी केल्ली की 8 दिसां भितर जे तुमचें ट्रान्सपोर्टेशन जाता तें बंद करचें म्हणून. आनी ताणें मानून घेतिल्लें की खऱ्यांनीच प्रदुशण जाता. इतलें जावन सुद्दां आयज पर्यंत हो जो प्रश्न आसा हो तसोच उरलेलो आसा. आनी वायट दिसता की आयज आमची नगरपालिका आसा ही भारतीय जनता पक्षाच्या हातानूच आसा. आनी आमचे आमदार जे आसा आनी मंत्री आसा, मुरगांवचो मंत्री, वास्कोचो आमदार, हे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे आसतना कित्याक हे निर्णय जायना? प्रदुशणाचेर आजून पर्यंत नियंत्रण येवपाक कित्याक आमी खंय चुकता काय सरकार खंय चुकता असो प्रश्न आतां लोकांक पडिल्लो आसा. तेन्ना म्हाका दिसता हो प्रश्न खंय तरी गंभीरतायेन घेवपाची गरज आसा. प्रदुशण जावपाची कारणां कितें कितें? कारणां मुख्य म्हणजे जे डंपींग जो जाता, कोल जो बंदरान डंपींग जाता ताका लिमिटेशन्स आसा. हे लिमिटेशन तांच्यांनी पार केल्लेलें आसा, क्रॉस केल्लेलें आसा. तेच बरोबर शारांतल्यान ज्यो ट्रकांनी भरून जो कोळसो वयता ताजेर एक जे नियंत्रण जाय आशिल्लें, जे सरकारान खंय तरी ताका नियंत्रण दवरपाक जाय आसलें, तें नियंत्रण ना. आनी हाका लागून जो प्रदुशण जाता आनी ताजो परिणाम असो जाता की ब्रोंकायटीस, TB हे सारकिल्ले दुयेंसां पातळपाक लागल्या. सो हो खरो म्हटल्यार इशू गंभीर आशिल्लो, पण आजून पर्यंत हो प्रश्न खंय तरी सुटावो जाल्लो म्हाका तरी दिश्टी पडटा. सो कोरजुयेकर सरान एक हुस्को उक्तायला जो कोळशा खातीर ह्या वास्कोंत प्रदुशण जाता तातूंतल्यान खूब दुयेंसां उपरासूं येता आनी लोकांची भलायकी इबाडूं येता. हांव विशाल नायक, वेवसाय बिझनेसमॅन. साहजिकच मतदार जेन्ना एक आमदार निवडून दिता तेन्ना तांच्यो 100% अपेक्षा आसता त्या आमदारा कडल्यान. पूण जालां वास्कोन अशें जालां की 100% न्हय तर एक 25% पासून तांच्यो अपेक्षा पूर्ण जाले ना अशें म्हाका तरी स्वताक दिसता. म्हणटकीर कारण कितें तर परिवर्तन जातलें आनी परिवर्तनाची आमकां एक फायदो जातलो म्हणून लोकांनी भर उमेदीन आनी प्रत्यक्षान सगळ्यांनी वचून वोटींग केल्लें आनी एक परिवर्तनाचे आमकां एक बरो फायदो वास्कोन जातलो ही अपेक्षा धरूनच केल्ली. पूण तें जालें ना. आयज जालां कितें वास्कोच्यो खुबश्यो गजाली जावपाच्यो उरल्या. सिनियर सिटिजन्साक एक जॉगर्स पार्क म्हणटा तो ना, इनडोर स्टेडियम एक ना, एक प्लेग्रावंड भुरग्यांक ना, मार्केट प्रकल्प म्हणटा तसो किरण बाबान सांगले तसो मार्केट प्रकल्प जावना, आमचें फीश मार्केट जावना. तशेंच एक अर्बन हेल्थ सेंटर जावपाचें आशिल्लें, अर्बन हेल्थ सेंटर आमचें जावना. पूण हे जे कॉमन जे एम्युनिटीज आनी बेजीक एम्युनिटीज ज्यो जावपाच्यो आशिल्ल्यो एक टावना खातीर ज्यो जायो त्यो वास्कोन जाल्ल्यो ना. आनी हाका लागून एक खंत अशी मनान दिसता बाबा आमी जें केलां तें बरें केलां काय वायट केलां. आमी जी उमेदीन जे BJP म्हणून जी हाडिल्ली आनी सगळे गोंयाक जे आमी हें केल्लें परिवर्तन केल्लें ताजो आमकां क्षणभर आनी एक हाजो पासून एक आमकां फायदो जालो ना वास्कोकारांक अशें म्हाका दिसता. ग्रावंड ना अशें म्हणलें तुवें, पण हांगा टिळक मैदान आसा ताची स्थिती कितें आसा? टिळक मैदान जो आमकां SAG अंडर आशिल्लो तो GFAक दिल्ल्या कारणान आमची भुरगीं थंय वचपाक शकना आनी तांकां एंट्री थंय ना. सो दुसरो आनी ग्रावंड ना? दुसरो वास्कोन ग्रावंड ना. चिखले ग्रावंडाची परिस्थिती कितें? तें तुमच्या मतदारसंघान पडटा? चिखले ग्रावंड हो वास्को मतदारसंघान पडना, तो दाबोलेन पडटा. पूण तरी सुद्दां सगळे वास्कोकार आमी थंय वतात वेरे सिनियर सिटीजन पासून सांजचे चलपा खातीर. आतां बाब संतोशान जशें सांगलां
की प्रदुशणाचे खूबच आमकां इफेक्ट जाल्लो आसा वास्कोन कोल पॉल्युशनाचें. जे सिनियर सिटीजन्सांक हांकां तांकां म्हणजे अस्थमाचे प्रॉब्लम्स वाडल्या, चेस्ट डिजिजीस वाडल्यात आनी तातूंत करून सिकनेसां वाडल्या आनी डायबिटीज म्हणनाका हें तें सगळे रोग वाडल्यात. लोकांक आयज चलपाक एक सांजवेळा जर एक 5 मारतलो जाल्यार एक आमी तें करूंकूच जाय अशें म्हाका तरी दिसता. तें जालें ना आनी तो एक आमचो एक घटक आशिल्ल्या कारणान तेय म्हणून आमचे वोटर 50 वर्सांचे वयर आसा तांची आमी काळजी घेवंक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. सिनियर सिटीजना खातीर ह्या मतदारसंघात कसल्योच सुविधा ना हो एक हुस्को परगटायला विशाल नायकान. आनी तशेंच ताणें उजवाड घाला की एक जो ग्रावंड आशिल्लो हांगा टिळक मैदान तो GFAक दिल्ल्या कारणान भुरग्यांक थंय खेळपाक मेळना, जाणट्यांकूय थंय कांय एक्सरसायज करतलो व्यायाम करतलो जाल्यार वचपाक मेळना आनी जो दुसऱ्या मतदारसंघान ग्रावंड आसा ताचो वापर करचो पडटा. एडवोकेट हेमिनी वास्को शारान तशेंच मुरगांव मतदारसंघ, दाबोली मतदारसंघ हे तिनूय मतदारसंघ धरले जाल्यार 1 लाखाच्या वयर मतदार आसा. पण हांकां सगळ्यांक एकूच हॉस्पिटल आसा चिकालीम. आतां सद्या सरकार बांदता 100 बेडीड हॉस्पिटल. आतां आमी चिंतपाक जाय की बाबा हे 100 बेडीड हॉस्पिटल 1 लाख मतदारांक पावतलें काय ना. पुर्विल्ल्या टायमार 2001-2002 मनोहर पर्रीकरान ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स मोडून आयनॉक्स बांदले 6 म्हयन्यांनी. तर ही सगळ्यान गरजेची वस्त हॉस्पिटल अजून 4.5 वर्सां जाली कित्याक पुराय जायना. आनीक कितलीं वर्सां जाय हो प्रोजेक्ट पुराय करपाक, हो म्हाजो प्रश्न. 3 मतदारसंघांनी मेळून 1 लाख वोटर सुमार आसा म्हणटा तूं आनी तांकां फक्त एकूच हॉस्पिटल चिखले आसा. चिखले हॉस्पिटल केन्नाच्यान आसा थंय? चिकालेम कॉटेज हॉस्पिटल आतां खुबशीं वर्सां जालीं. पण त्या टायमार जरी आमी पळयलें की बाबा लोक आसले कितले, त्या टायमार जेन्ना बांदला त्या टायमार बाबा ती गरज पुराय जाताली काय ना. त्या टायमार MPTचेंय हॉस्पिटल चालू आसलें, पोर्टाचे एम्प्लॉईज थंय वयताले. पण आयचे डेटीर पोर्टाचें हॉस्पिटल शिफ्ट केलां गार्बेज डंपाच्या ऑपोजीट, जंय मनीस वयता की बाबा बरो जावपाक काय दुर्बस जावपाक म्हाकाय खबर ना. सो चिखले हॉस्पिटलान सगळ्यो फॅसिलिटीज आसा जाय तश्यो? सद्या तरी कांयच फॅसिलिटीज ना. एकदां परिस्थिती अशी जाता की बाबा डेंगूचो जरी प्रकल्प चालू जालो आनी एक 50च्या वयर जरी पेशंट आसले, पेशंटांक जमनीर न्हिदयता. म्हणल्यार ही हेल्थ कॅर फॅसिलिटी जो आमचो बेजीक ह्युमन रायट होच आमकां सरकार दिवंक शकना. तेच सरकार आयनॉक्स जो एंटरटेनमेंट लग्जरी 6 म्हयन्यांनी बांदता. म्हणल्यार हें आमी चिंतपाचें की बाबा हो सरकार बारीक मनशा खातीर काय श्रीमंता खातीर. बारीक गोश्टी आमी लक्षांत दवरिना जे आमकां गरजेक आसा, पण जे आमकां फॉलगांक जाय ते आमी बांदता. हो सरकार गरिबां खातीर काय श्रीमंता खातीर असो प्रश्न उपस्थित केला एमिनी बाबान. आनी ताजी खंत आसा की 1 लाख सुमार मतदार आशिल्ल्या 3 मतदारसंघां खातीर एक चिखले हॉस्पिटल आसा, थंय सुवातो ना, म्हणजे जागे सारके ना, खाटी नात आनी ज्यो फॅसिलिटी बाकीच्यो आसपाक जाय त्योय ना. जे सरकार 6 म्हयन्या भितर एक पोन्नें हॉस्पिटल मोडून थंय एक बरो एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स बांदूंक शकता, थंय हॉस्पिटल बांदपाचे फाटलीं 4.5 वर्सां चिखलेच्या हॉस्पिटलाचो दर्जो सुदारपाचें कित्याक जायना असो ताणें प्रश्न उपस्थित केला. बरो मुद्दो आयला. म्हजें नांव अनिल चोडणकर. हांव निवृत्त मुख्याध्यापक आनी आतां एक पत्रकार म्हणून वास्को शहरान कार्यरत आसा. आतां एमिन बाबान जो प्रश्न उपस्थित केलो, जो चिखले हॉस्पिटलाचो हेजो केलो, त्या हेच्या हांव सहमत ना. कित्याक तर अशें म्हणूंक शकता की जे सरकार जे आसता ते संपूर्ण गोंयचें आसता आनी संपूर्ण गोंयचें आसता म्हण तांकां त्या वेळार तांकां एकाच भागाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक जायना. तशेंच हें जर कितेंय जर येवजण जर प्रकल्प जर हातान जर घेतलो जाल्यार त्या मुखार तांकां अनेक समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. म्हणजे तेजें प्लॅनिंग वेवस्थीतपणे करपाक जाय. आर्थीक जी परिस्थिती आसा ते पळोवन बजेटान तेजें प्रोविजन करपाक जाय आनी तेन्नाच अशें जर प्रोविजन जर केलें जाल्यारूच तें फुडें बरे तरेन वचूंक शकता. वास्को हें पयलीं एक ल्हान शहर आशिल्लें
आनी वास्कोची स्थिती अशी जाल्ली आसा की वास्कोची चडांत चड जागा ही एक तर MPTन घेतलेली आसा आनी दुसरी नेवीन घेतलेली आसा आनी जे मदीं जे आमी जे लोक जे आसात ते एक सँडवीच कशें जाल्ले आसता आमी सँडवीच पळयता वयर पावाच्यो दोनी आनी मदीं मसालो जसो भरता तशें एक MPTन जागो घेतलेलो आसा आनी दुसरो नेवीन घेतलेलो आसा त्या खातीर हांगा वास्कोन जर कितेंय जर व्हडले जर प्रकल्प हाडटलो जाल्यार तशी जागाय हांगा ना वास्को चिखले हॉस्पिटल आशिल्लें तें चिखले हॉस्पिटल हें एक आमी कॉटेज हॉस्पिटल म्हणून सुरवातेक आशिल्लें पूण त्या जाग्यार आतां वास्को शहरान एक मध्यवर्ती अशें एक जाल्लें आसा विमानतळ आसा एअरपोर्ट आमचे बंदर आसा आनी तशेंच रेल्वे स्टेशन आसात तेका लागून ह्या सगळ्या भागांतल्यान लोक हांगा येतात आनी त्या खातीर ह्या वास्को शहरांत एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलाची हांगा गरज जाय पडटा विमानतळा वयल्यान जे VIP जे येतात तांच्या खातीर हांगा एक बरें हॉस्पिटल आसपाचें जाय अशी आमची सक्ती आसता पूण हांगा तशी हें ना आतां तरी पूण ह्या सरकारान आपली जी मायनिंगेक लागून जी आमची गोंयची जी आर्थीक स्थिती बिगडलेली पयशांचोय आमकां उणीव भासतालो सरकाराक तेका लागून कदाचित ह्या 4 वर्सां भितर त्या सरकाराक तो प्रकल्प हातान घेवंक शक्य जालें ना तरी पूण सरकारान म्हाका दिसता आतां ती आपली परिस्थिती आर्थीक परिस्थिती सुदारल्या उपरांत ह्या चिखले हॉस्पिटलाचें बांदकाम ताणें हातान घेतिल्लें आसा जवळ जवळ तें पूर्ण जाय तशें आयिल्लें आसा आनी हांगा एक जवळ 100 बेडेड अशें म्हटलें आसा कमी आसूं पूण तेज्या उपरांत हें वास्को आसल्या मदलें आसल्या कारणान एक तात्पुरते सगळेच 1 लाख लोक कितें एकाच बरोबर हॉस्पिटलान येवंक शकनात किंवा येवचेय बी ना ते थोडे थोडे कोण बरे ना जातात ते येतले आनी तेंच्या खातीर आतां रोखडेच सावथ गोवान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरू जाता तशें GMC हें आसा म्हणजे लोकांक म्हाका दिसता तशें हांगा एक जर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जर जालें जाल्यार हांगा लोकांक कांयच अडचणी जावची ना आमी एक मागुया की सरकारान जाता तितके बेगीन हें हॉस्पिटलाचें काम पूर्ण करचें जेतून सगळ्या प्रकारच्यो सुविधा आसतल्यो अशें ताणें खात्री दिल्ली आसा आनी आमी त्या अपेक्षेन हे वास्कोकार त्या हॉस्पिटला कडेन जाता तितके बेगीन तें जातलें म्हणून आमी पळयतात चोडणकर बाब तुमची एक मागणी आसा की हांगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसूंक जाय म्हणून आनी तें तयार जावचें म्हणटा ताका कितलो वेळ लागतलो आनी बहुतेक ते आतां जवळ जवळ तेंचें बांदकाम सगळें पूर्ण जाल्लें आसा आनी तेंचें आतां भितरलें जें कितें आसा तें आतां तेणी करतलें म्हणून हें केल्लें आसा आनी ताणें आमचें पयर एक हांगा दीनदयाळ स्वास्थ्य योजनाचें उद्घाटन जाल्लें त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा की आमी रोखडेंच पूर्ण जाल्या उपरांत नोकर भरती करपाचें किंवा तितूंतलें हें करपाचें आमी हें करचें ना जाता तितकें ह्या कामा बरोबरूच आमी ती सगळी जी कितें वेवस्था जी कितें जाय ती आतां पासूनच आमी सुरू केल्ली आसा आनी जशें बांदकाम पूर्ण केल्या बरोबर ते त्या हेतून आमी ती यंत्रणा सगळी बसयतले आनी ते नोकर भरती जावन ते रोखडेच कार्यान्वीत जातले अशें तेणी आश्वासन दिल्लें आसा पूण तें हॉस्पिटल जाता जाता चिखलेच्या हॉस्पिटलाचो दर्जो सुदारून थोडी जर मातशी एक फॅसिलिटी लोकांक दिल्ली जाल्यार कितें वायट जावपाचें त्या मनान आतां सद्या फाटले एक 10 वर्सां पयलींची जर आमी परिस्थिती जर पळयली आनी आतांची जर परिस्थिती पळयली कमी प्रमाणांत तें जायना ह्या हॉस्पिटलान आतां बरी सुविधा जाल्ली आसा सगळ्या प्रकारच्या दोतोरांची थंय नेमणूक केल्ली आसा आनी तशें लोकांक सामकेंच अडचण त्रास जायना म्हणजे केन्ना आकांता वेळार एक जर एखादी गंभीर जर जालें जाल्यार ते तांकां ताबडतोब ते GMCन बी धाडटात पूण बाकीच्या डॉक्टरांचे हांगा हाड पांय मोडले धरया जाल्यार ऑर्थोपॅडीक दोतोराची हांगा वेवस्था आसा तशेंच इतर प्रकारचे ऑप्थोमॅलिक आमचे दोळ्यांच्या दोतोरांची हांगा वेवस्था आसा आनी अशे दोतोर ह्या हॉस्पिटलांनी नेमणूक केल्ली आसा नमस्कार म्हजें नांव विक्रम नायक आनी हांव एक बिझनसमॅन आतां सर तुमी सांगिल्ल्या भशेन हांगा जायत्यो आपालिपो चालू आसता आनी म्हाका याद जाता जेन्ना आमी स्कुलान आशिल्ले तेन्ना हे सगळे जे आमदार आशिल्ले आमचे फंक्शन बी आसतना गेस्ट म्हूण येताले आनी वी वर मेड वन प्रॉमीस आमकां सांगताले आतां वेरी सून वी वील बी हॅविंग अ स्विमींग पूल आतां हो स्विमींग पूल जो आयज पर्यंत इतलीं वर्सां जालीं आतां आमचीं भुरगीं स्कुलान वता तरी पूण हो स्विमींग पूल जाल्लो ना भुरग्यांक आतां एक स्विमींग पूल म्हणटा तो ना आनी जशें संतोश बाबान सांगलां पोर्टाचेर जर तुमी उलयत पोर्टा कडेन कोल पोल्युशन जाता तो जाता आतां तांचे कडेन नवो कार्गो आयला म्हणटा तो वुडन चिप्स कार्गो म्हणटा तो नवो कार्गो आयला तातूंत भितर फायन धूळ जो आहा इट इज एज बॅड एज कोल पोल्युशन वयल्यान एवरी डे इफ वी सी आमी हांगा दीसभर जे ट्रॅफीक पळयता तातूंत भितर जे ओवरलोडेड ट्रक आहा ताका खंय ना खंय ट्रॅफिकान एक ब्लायंड आय दिल्लो आहा डेली जे आमचे मनीस जे वास्कोचे आहा ते सदां ओवरलोडेड ट्रक पळयता
पूण ताजेर कांय एक्शन घेतलेली ना. जायते मुवमेंट जाले आनी वास्कोन जरी तूं पळोवशीत जाल्यार जायते फावंडेशन स्टोनूय जाले. सगळे कडेन फावंडेशन स्टोन दिसता, आमी हें करतले तें करतले, पूण अजुनूय सद्याक म्हाका दिसता वी आर नॉट व्हेरी सॅटिस्फायड. इफ यू सी ओवरलोडेड ट्रक्स आसा, एमपीटीचो पोल्युशन आसा, मागीर कोल पोल्युशन आसा, एमपीटी जाला भाटकार आनी ते जाले मुणकार. तांकां जाय तशें तें करता, एमपीटी तांचेर कांय एक्शन घेवंक सोदना, कांय करूंक शकना जाल्यार म्हाका खबर ना. बट समवेअर द पेन ऑफ एवरीथींग हॅज बीन बॉर्न बाय द सिटिजन्स ऑफ वास्को. आनी आमकां खंयच्याय सरकारान अजुनूय असो हें दिवना, अपेक्षा दिवना की हें काम जातलें, जावं हाजें आमी कितें थाराव घेतला, जावं आमी हें कितें करपाचें आहा. सो दीस इज वन प्रॉब्लम. धाकटे भुरग्यांक जरी स्विमींग जरी शिकपाक वचत, दे हॅव टू गो टू पार्क प्लाझा. आतां एक हॉटेलान जरी एक आम मनीस जरी शिकपाक वतलो, ताका ही हॅज टू पे दोज फीज. सगळ्या भुरग्यांक दिसता, बापायक दिसता आपल्या भुरग्याक आपूण एक स्विमींग शिकयतलो जावं कितें शिकयतलो, तर तें कांय ना. इफ यू सी द स्टेट ऑफ मार्केट, आतां एक फिशींग मार्केट जो आहा तो वेगळे कडेन आहा, राजा आमच्या किरण बाबान सांगिल्ल्या भशेन, पूण खंय एक तांकां आयडेंटिफिकेशन ना. जो प्लेस फिशींग मार्केट जें आसा इट इज व्हेरी कंजेस्टेड. तातूंत भितर लॉट ऑफ लायसन्सीस हॅव बीन गिवन बाय म्युनिसिपालिटी टू फ्रूट वेंडर्स. आतां तूं एक लायसन्स दिता, ताजें कांय तुका वी डू नॉट नो इफ दे हॅव चॅक्ड देयर हें. तातूंत भितर तो कितें आहा, त्या रस्त्या सायडीन ताणें आपले फ्रुट्स लावन दवरले, तांकां एक ठरावीक जागो ना. वेजिटेबल मार्केट वेगळो आहा, तो इतलो कंजेस्टेड आहा की थंय तुका एक रेग्युलर म्युनिसिपालिटीची गाडी जी वता पळय ताका सुद्दां ताणें हॉर्न मारून मारून ताणें भितर वचचो पडटा. कितें म्युनिसिपालिटीची गाडी गार्बेज घेवपाक, एट एनी सिट्युएशन थंय कितें तरी कितें उजो बिजो लागलो, इफ एन एम्ब्युलन्स हॅज टू कम देर इज नो वे देर. कळ्ळें तुका. हे सगळी प्रश्न जे आसा आमी गोवोरमेंटाक विचारूंक सोदता की बाबा हाजेर तुवें डिसिजन कितें घेतलां आनी कितें तुजो उपाय आसा म्हण हाजे बद्दल. स्विमींग पूल ना म्हणलं तुवें, पूण बाकी क्रिकेट जावं बॅडमिंटन असले इंडोर खेळ खेळपाक सद्याक तरी हांगा वास्कोन कांय फॅसिलिटी ना, कांयच फॅसिलिटी ना. आनी हें जे स्विमींग पुलाचेर तुमकां हांव इशू सांगता, हें हांवें म्हज्या स्कुला टायमाचेर आयकलां आनी आतां म्हजी भुरगीं आयकता, पूण तो स्विमींग पूल अजुनूय खंय ना. म्हजें नांव परशुराम शेटये आनी हांव एक बिझनसमॅन. मागच्या इलेक्शना टायमार आमकां अपेक्षा तरी खूब आशिल्ल्यो की परिवर्तन जातलें. आमकां जशें सांगिल्लें खुबशे प्रकल्प तांच्यांनी सांगिल्ले ते पुराय करतले म्हणून. पूण आयज जर आमी पळोवपाक गेले, जशें आतां हेजे पयलीं उलयल्या सरान सांगलें की चिखले हॉस्पिटलान आयज जी कितें फॅसिलिटी आसा ती बरी आसा. आमकां जर जी कितें फॅसिलिटी आसा तीच जाय आशिल्ली जाल्यार आमी पयलींचेच सरकार दवरतले आशिल्ले. आमकां स्टेटस को मेंटेन करपाचो नाशिल्लो, आमी परिवर्तन पळयताले. आयज जर एक कोणाचें हाड मोडला जाल्यार रातच्या टायमार एक्सरे काडपाक ताका ते जीएमसीन धाडटात. थंय आयच्या दिसाक मॉर्गाची फॅसिलिटी ना अजून. कोण जर मेलो जाल्यार ताका दवरपा खातीर जागो ना. 3-3 वरां 4-4 वरां बॉडी भायर कुसयतात. थंय प्रॉपर डॉक्टर अजून ना. थंय वचून जर स्थिती पळयत जाल्यार मनीस थंय मरपाक येयला कसो दिसता आनी जगून परत वचपा खातीर न्ही. हें एक्चुली प्रत्यक्षान हांवें पळयल्लें म्हाजें एक्सपिरियन्स सांगता हांव, आनी हेजेर अजून कांयच एक्शन घेतिल्ली ना. गेल्या 5 वर्सांक जर एक हॉस्पिटल कंप्लीट करपाक शकना, बरें आसा तुमच्यो काही अडचणी आसता, तुमचो तसो प्रकल्प उबो करचो पडटा, पूण आसा थंय एक ECG मशीन तरी दवरपाक शकता, तें सुद्दां थंय ना. कोणाक जर एटॅक येयलो जाल्यार ताका जीएमसीन रातचो 12-1 व्हरचो पडटा आनी कोणाकूय जगपा खातीर टायम फ्रेम इम्पॉर्टंट आसता हें हांकां कळपा जाय. आयज दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भशेन योजने ह्यो काडटा, पूण ह्यो वापरान खंय येतल्यो. वास्कोन जर आयच्या दिसाक हॉस्पिटलां पळयत तेंच्यांनी जशें सांगलां किओस्क आसतलें आनी अमकें आसतलें. आयच्या दिसाक वास्कोंतल्या हॉस्पिटलांनी MOU सुद्दां सायन जाल्लेलें ना. आनी म्हाका दिसता आमच्या आमदारान हेतून एक लक्ष घालून हें पळोवपाक जाय आशिल्लें. वास्कोन लोकांक कार्डां वांटच्या पयलीं हें पळोवन करपाक जाय आशिल्लें. जशें विक्रम बाबान सांगलें स्विमींग पूल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर उलयता आमी. आयच्या दिसाक वास्कोन ग्रावंड बांदून दवरला खरो, चिखले ग्रावंड. दाबोले मतदारसंघान आसूं तो, पूण तो चिखले ग्रावंड. पूण ते फॅसिलिटी कितें आसा? भितर बॅडमिंटन कोर्ट आसात 2, पूण कोच ना. आयज मेरेन वास्कोन एक बॅडमिंटन कोच ना, एक टेबल टेनीस कोच ना. जर आमी फाल्यां वचून ऑलिंपिक्सान मॅडलां घेवपाची उलयता आनी घेवंक ना म्हणून जर आमकां वायट दिसता जाल्यार तांकां बेजीक फॅसिलिटी दिवपा खातीर आयज मेरेन सरकारान केलां कितें? आमकां जर फाटल्या सरकाराचें उलोवपाक जाय आशिल्लें की फाटल्या सरकारान कांय करूं ना, पूण आमी थोडें तरी कितें दिलां ना. आमकां तें नाका आशिल्लें म्हणून आमी हें सरकार हाडिल्लें. पूण जर हेंकां स्टेटस कोच मेंटेन करपाचो आशिल्लो जाल्यार हेंच्यांनी आपली जे वादे केल्लेले, आपली जे प्रॉमिसां केल्लेली आमकां ती सगळीं फाल्स उडयल्या. एकूय प्रॉमीस सारकें जाल्लेलें ना हांचें अजून. परशुराम शेटयेन एक खंत उक्तायल्या की स्टेटस को नाका आशिल्लो, एक परिवर्तन जाय आशिल्लें म्हणून नवें सरकार हाडलेलें, नवो प्रतिनिधी हाडिल्लो. नाजाल्यार बदल करून कितें फायदो? ज्यो गोश्टी घडूंक ना त्यो घडूंकूच ना, घडपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो घडूंक ना. आनी ताणें एक खंत उक्तायल्या की जी परिस्थिती आसा
जे चित्र रेखाटलां वदोळ एमिनी बाबान सांगलें, मागीर उपरांत ताजेर अनिल चोडणकर बाबान आपलें मत मांडलें. पूण तरी आसतना अशें दिसता की थंय खरेंच मनीस मरपाक हाडला काय कितें, ECG सुद्दां काडपाक फॅसिलिटी ना अशें हांगा उलोवन आयल्यात. फुडें हाजेर आमी वेळ मेळ्ळो जाल्यार भासाभास करुया. हांव नारायण नायक, सडा अर्बन कोऑपरेटीव सोसायटीचो चेअरमॅन. तशेंच म्हजे क्लासीस सुद्दां चलतात. तर आमी जेन्ना ह्या सरकाराक मतदान केलें फाटल्या वेंचणुकेन, तेन्ना आमचे कांय हायफाय डिमांड नाशिल्ले, फक्त बेजीक एम्युनिटीज. बेजीक एम्युनिटीज भितर हे हॉस्पिटल आयलें, त्या नंतर भुरग्यांक प्लेईंग ग्रावंड आयलो, त्या नंतर बाकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आमकां जाय तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आयलो, रस्ते आयले आनी इम्पॉर्टंट म्हणटा ती सेवेज लायन आयली. आतां तुमी जे आमच्या वास्को 2-3 जी तळीं आसात, आमच्या तान्या हॉटेला कडेन जे तळें बी आसा, ते तुमी जर बारीक ते समज उदक बी टेस्टींग समज केलें जाय जाल्यार थंय तुमकां दिसून येतलें की सेवेज वेस्ट जी आसा पळय न्ही, ती सेवेज वेस्ट त्या तळ्यांनी सोडली गेल्ली आसा. आनी हेचें कारण कितें आसा तर मेन म्हणजे सेवेज लायन ना. ओरुले, बेलाबाय, मेस्तावाडा, बुटेबाड ह्या भागाक सेवेज लायन थोडे कडेन घालून दवरली आसा, पूण तेजे ती कार्यान्वीत ना, ती चलना कित्याक तर तो लेवल मेंटेन जायना. जी सिटीची सेवेज लायन जी आसा त्या लेवलीक तिजो लेवल मेंटेन जायना. पूण हाचेर सुद्दां आमी आमच्या आमदारांक जर हाडून दिल्लें की तुमी एक पंप स्टेशन बसोवन, फक्त पंप स्टेशन सो आनी PWCचो एक मनीस बसोवन ती वेस्ट तुमी ते लायनीक पंप करूं शकता. नाव दीस इज नॉट अ बीग डील, हेका व्हडलोसो खर्च येना टू सेट अप ए पंपींग स्टेशन. तर तें आयज पासून जाल्लें ना. आनी रस्ते जे आसा तुमी पळयतले की शहरान जे रस्ते आसा पळय न्ही, ते पोर्तुगीज कालीन रस्ते, म्हणजे जेंचे डिझायनींग पोर्तुगीजांनी केल्लें, म्हणजे तेंचें विजन पळयात तुमी. म्हणजे आज आफ्टर 60 years ऑल्सो आजची जी ट्राफीक आसा ती ट्राफीक ते रस्ते हँडल करूं शकता. तर हेका म्हणटा विजन. सो तें विजन म्हणजे फुडल्या 50 वर्षे विजन धरून हांगासर कोण काम करता अशें म्हाका दिसून येना. फक्त टेम्पररी मलमपट्टी करप, त्या रस्त्यांचेर हॉट मिक्सी घालप, हेका विकास म्हणनात. तर आतां जे अंतर्गत जे रस्ते आसा वास्कोचे, त्या रस्त्यांचे लँड एक्विजिशन जालें काय ना, जायना जाल्यार ते कित्याक जावना, कित्याक अशी आतां हांव तर कंटिन्युअसली फाटली 15-20 वर्सां फॉलो पळयत आसा की रस्त्यांचे इंटरनल रस्त्यांचे लँड एक्विजिशन जायना. तर लँड एक्विजिशन कायदो कठीण आसा हांवूय मानतां, पूण इतलो कठीण ना की तो 20 वर्सां जायना. तेन्ना आमची मूलभूत सुविधा आसा, आमकां कितें हायफाय जगणें नाका हांगासर. आमकां जे मूलभूत सुविधा आसा, बरे रस्ते जाय, बरे रूंद रस्ते जाय, बरें आमकां सेवेज लायन जाय, आनी हे जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरे आसा. कारण सरकार कितें सगळ्याकूच नोकरी दिवंक शकना. जेम ते म्हाका दिसता 50-60 हजार सरकारी नोकर आसतले ह्या 15 लाख गोंयचे लोकसंख्येन. सगळ्यांक नोकरी दिवपाक शक्य ना. प्रत्येक जण आपलो रोजगार करून, आपलो व्यवसाय करून, आपूण प्रायवेट काम करून आपलें पोट चलयता. तर सरकारा कडेन इतल्यो अपेक्षा आसता की ज्यो बेजीक एम्युनिटी ज्यो आसा पळय न्हू, तितल्योच लोकांक जाय. आनी त्यो म्हाका दिसना की आज अशें वायट दिसता म्हणपाक की आमी मोठ्या उमेदीन फाटल्या 5 वर्सांक जेन्ना आमी मतदान केल्लें की आमकां दिसलें की इतले एटलिस्ट 50% तरी भितरले सगळे कंप्लीट जातले म्हणून. पूण खंय तरी सरकार खूब संतगतीन काम करता अशें आमकां दिसून येता. जे सांडपाणी म्हळ्यार सिवेज वेस्ट तूं तळ्यांनी सोडटा म्हणटा न्हू, ती तळी उदक कित्याक वापरतात तेजो? ना, ती पडींग शेतां. ते आतां पयलीं ते लोक शेतां लायताले, ते आतां लोक शेतां लायना. म्हणजे ते आतां अशेंच चाललें आसा. आनी ते जागेचेर म्हाका दिसता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बी येवपाचो आशिल्लो अशें आमी फाटलीं 15 वर्सां आयकता की थंय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येवपाचो आसा म्हणून. पूण आजून पसून तेजेर कांयच फुडली कार्यवाही जायना. म्हजें नांव प्रितम नायक, ल्हानसो बिझनसमॅन आनी सोशल वर्कर. सांगपाचें म्हणल्यार आयज ह्या वास्कोन अशें दिसता की गोंयचो लोक कमी आसा आनी भिकारी चड आसा. हांगा जर तूं खंयच्याय गव्हर्मेंट ऑफिसा कडेन गेलो जाल्यार रातचे न्हू दिसाचे सुद्दां भिकारी न्हिदलेले आसता. गव्हर्मेंट ऑफिसांनी इतलो लोक येता, हांगा मिनिस्टर सुद्दां येता म्युन्सिपाल्टीन, पूण म्युन्सिपाल्टीचे भायर आतां सुद्दां गेल्यार दिसाचे सुद्दां गेल्यार एक 10 भिकारी न्हिदलेले दिसता. तांकां कोणूच कांय पळयना. तेंचेर आमी बरोवन सुद्दां घातलेले आसा, बट एक्शन म्हणटा ती कोण घेयना आयज मेरेन.